फाल्यां कितें आसा सांग पळोवया म्हाका. फाल्यां आसा गणेश जयंती. गणेश जयंती वर्सा म्हणजे कित्याक सेलिब्रेट करता अशें आमी? बेसिकली गणेश जयंती म्हटल्यार गणपतीचो जन्मदीस. सो त्या दिसा गणपती जल्माक येयलोलो. हय. गणपतीचे जल्माची स्टोरी खबर आसा तुका? थोडी थोडी उगडास आसा. हां. सो कितें जाल्लें जाणा, माता पार्वती तेन्ना न्हांवपाक वयताली पळय तेन्ना कितें केल्लें, माता पार्वतीन आपल्या आंगाचो जो चिकोल आसा पळय तो काडलेलो. तो चिकोल काडून न्हू एक मुर्ती तयार केलेली आनी मागीर त्या मुर्तीन देवी पार्वतीन प्राण घातलेले म्हणजे जीव घातलेलो आनी तोच श्री गणेश. आनी मागीर श्री गणेशाक सांगलेलें कितें गणपतीक की तूं भायर दाराचेर राव आनी भितर कोणाकूच येवपाक दिवं नाका, म्हणजे हें कर राखपाक असो राव म्हणून. आनी अशें कोणाक भितर एंट्री दिवं नाका कित्याक आपूण आतां न्हांवपाक वयता. आनी तें सांगून मागीर माता पार्वती न्हांवपाक गेली आनी गणपती मागीर थंय दारार रावलेलो. आनी मागीर महादेवाचे जे गण आसले पळय ते येता, ते भितर येवंक सोदता पूण तांकां गणपती आडयता आनी कसोच भितर वचपाक दिना. तेंच्या मदीं युद्ध सुद्दां जाता आनी दुसरे दुसरे देव सुद्दां येता आनी ताका समजोवपाक ट्राय करता पूण तो कसोच आयकना सगळ्या देवांक. आनी मागीर कितें जाता जाणा, लायक तेंच्या मदीं इवन युद्ध जाता, झगडी जाता. लास्टाक येता महादेव. महादेव येतकूच लायक महादेव सुद्दां समजोवपाक ताका ट्राय करता की आपल्याक तरी वचोंक दी भितर. आनी महादेवाक खबर आसना की श्री गणेश गणपती बेजिकली कोण तो. आनी तो थंय बेजिकली कित्या खातीर तो दाराचें रक्षण करता पळय कोणाच्या ऑर्डरी वयल्यान. मागीर महादेवाक न्हू खूब तिडक येता आनी महादेव कितें करता की आपलें त्रिशूल काडटा आनी तेतून गणपतीचेर वार करता. ती तेजी तकली न्हू बॉडी कडल्यान न्हू पयस जाता, सेपरेट जाता आनी थंय तेजें मरण जाता. आनी मागीर कितें जाता, सगळें तें आयकून न्हू सगळे देव येता कितें जालें तें पळोवन आनी इवन माता पार्वती जी न्हांवन गेल्ली आसा ती भायर येता आनी पळयता तर कितें श्री गणेश थंय पडलेलो आसता, तेजो देह सकयल पडलेलो आसता. ती खूब रडटा आनी ती कितें सांगता महादेवाक आपल्याक खबर ना, कितेंय कर पूण आपल्या श्री गणेशाक जिवंत कर, तो आपलो भुरगो आनी आपल्याक तो जाय म्हणचे जाय, कळ्ळें. मागीर महादेव कितें म्हणटा तशें जावं शकना. एकदां आपल्या त्रिशुलान जी लायक तकली लायक कितें कट जाता पळय ती त्या पर्टिक्युलर बॉडीचेर परत लावंक गावना. सो तरी कितें म्हणटा माता पार्वती, ना, आपल्याक जाय म्हणचे जाय, आपलो भुरगो जाय म्हणचे जाय. सो महादेव कितें म्हणटा, ओके, एक जाता की दुसरे खंयच्याय जर कोण मनीस गावता नाल्यार कोण अशे एनिमल सुद्दां गावता पळय तो उपकारतलो. पूण मागीर कितें करता, जे गण आसता पळय ते गणांक कितें सांगता, तुमी पर्टिक्युलर जे डायरेक्शन म्हाका आतां खबर ना बट त्या डायरेक्शनान वचा आनी तुमकां जो पर्टिक्युलर भुरगो बेजिकली जो आपल्या आवयक फाट करून न्हिदला पळय तो गावतलो पळय तो हाडा. सो ते तिची तकली हाडा बेजिकली तेजी तकली कट करून हाडा. सो गण तशें वयता आनी सोदता सोदता तांकां तशें कांयच मेळना की ना. बेसिकली तांकां खुबशे अशे एनिमल्स मेळटा बट आवय अशें वांगडा आसता पळय फाट करून अशी मेळना, म्हणजे हय. जो भुरगो आनी आवय एकामेकाक फाट करून न्हिदल्या पळय तशें मेळना. सो मागीर कितें जाता जाणा, एक एलिफंट मेळटा आनी बेजिकली आवय एलिफंट आनी तेजो बेबी एलिफंट, ती दोगांय एकामेकाक फाट करून न्हिदलेली आसता. सो ते गण कितें म्हणटा, आनी आमी इतले सोदले आमकां खंयच मेळोंक ना कोण, आतां आमकां हो जो हत्ती आसा पळय धाकटो बेबी हत्ती तेजी तकली काडची पडटली कित्याक तो आपल्या आवयक फाट करून न्हिदलेलो आसा. आनी तेजी तकली कट करता आनी ते घेवन पावता कैलाश पर्वताचेर आनी थंय माता पार्वतीच्या फुडल्यान आनी महादेवाच्या फुडल्यान हाडून ते शीश तांकां दाखयता. तो कितें म्हणटा महादेव की हे तुवें कितें केलें, तुका आमी सांगलेलें लायक शीश हाड म्हणून. तो मागीर ते कितें म्हणटा, देवा आमी सगळे कडेन पळयलें आनी तुमी सांगून नासलें न्हू की लायक पर्टिक्युलर मनशाचें धाड बीन अशें म्हणून, तुमी वचून हाडा म्हूण सांगलेलें भुरग्याचेर. सो ते आमकां होच भुरगो गावलो हत्तीचो म्हणून आमी हेचे हाडले. आनी कितें जाता लायक मागीर म्हणटा महादेव, ओके आतां हाडलें न्हू, आतां हेच ना. लायता. ब्रह्मदेव आसता ते कितें म्हणटा महादेवाक आनीक टायम वेस्ट करूं नाका. हां. सो आतां हे जे तेंच्यांनी कितें हाडला, शीश हाडला, बेसिकली जे वयले हाडला न्हू पळय
तेच आमी आतां ही जी बॉडी आसा पळय तेका लावया आनी टायम आमी वेस्ट करयाच नाका. हय आनी मागीर ते शीश श्री गणेशाच्या बॉडीचेर लायता आनी महादेव मागीर श्री गणेशाक जीवन करता आनी मागीर सगळे देव आसता पळय ताका आशिर्वाद दिता. मागीर कितें जाता जाणा सगळे देव मेळोन श्री गणेशाक सगळे आशिर्वाद दिता आनी इवन ताका श्री गणेशाक तेन्ना ती पदवी मेळटा की विघ्नहर्ता म्हणून. जेन्ना जेन्ना संकट येतले बी कोणाचेर तेन्ना श्री गणेशाचें नांव घेत न्हू जाल्यार संकट पयस जातलें. आनी ताकाच लागून जेन्ना कसलेंय कार्य करूं, लग्न जावं नाल्यार कसलें घराचें कार्य सुद्दां जावं घरप्रवेश जावं श्री गणेशाचें नांव घेतात. आनी इवन माता महालक्ष्मीन कितें सांगलें जाणा, आपणाक जेन्ना पुजतले पळय तेन्ना श्री गणेशाक सुद्दां पुजतले म्हणून. आनी जेन्ना दिवाळेच्या टायमार लक्ष्मी पुजन आसता पळय तेन्ना सुद्दां श्री गणेशाक पुजेक लायता. हय करेक्ट. आनी गणपतीक इवन बुद्धीदाता ईश्वर सुद्दां पदवी तेन्नाच मेळ्ळी की सगळ्या बुद्धीचो ईश्वर गणपती म्हणून. वाव. सो लायक कितली अमेझींग अशी जी गणपतीची स्टोरी आसा. आनी कोणाक अशें दिसतलें ही मायट बी मीथ जाल्यार अशें कितें, बट ही खरी घटना. कित्याक ही आमची संस्कृती आमकां हेजेर कळटा, आमच्या देवाचो आमकां एक अशें स्टोरी आसा म्हणून कळटा. आनी ह्यो स्टोरी आमकां जे आतांचे जनरेशन आसा पळय भुरगीं आसा पळय तांकां पास ऑन करपाक जाय. करेक्ट सारकें उलयता तूं. आनी बेसिकली तुवें पळयलां की लायक आमचो जो हिंदू रिलीजन आसा न्हू पळय तितून प्रत्येक जो म्हटल्यार एक जो नेचर आसा न्हू पळय तेका आमच्या धर्मान एक रिस्पेक्ट दिल्लो आसा. सारकें लायक आतां पळय नदयो बीन आहा पळय लायक रिवर्स बीन आहा पळय तांकां आमी नांव दिलां पळय स्पेशली देवींचें नांव अशें दिलां पळय. करेक्ट. गंगा, यमुना, सरस्वती, तशेंच लायक इवन पर्वत सुद्दां अशें आमी लायक पर्वताक सुद्दां मानता पळय आमी खूब अशें कैलाश पर्वताक बीन मानता. खूब लायक नेचर अशें लायक हिंदू रिलीजन खूब नेचराक असो क्लोज आसा. खूब म्हटल्यार खूब असो कनेक्टेड आसा. गायक सुद्दां आमी गो माता मानता पळय आनी गायचे जे मूत्र आसा आमी ते इवन बेसिकली गोमूत्र खूब प्युअर म्हणटा आनी इवन पियेतना अशें म्हणटा की गोमूत्र खंयची अशी दुयेंस बीन पयस जाता. सो हिंदू धर्म खूब आमचो इम्पॉर्टंट आसा. आनी तुका जी गजाल खबर आसा की लायक चवथीच्या टायमार पळय चंद्राक कित्याक पळयना ती लायक फर्स्ट डे आसता पळय लायक चवथीचो तेन्ना कित्याक पळयना तुका खबर आसा ही स्टोरी? 2-3 दीस गणपतीक एक दीस सुमार अशें कितें. हय चंद्राक पळयना ते जाणा हांव. म्हाका एकदां सांगलेलें बट आतां म्हाका उगडास येना कित्याक पळय ते. तुका खबर आसा? हय. सो कितें जालें जाणा की गणपती आपले वाहन मुशकाचेर वयतालो आनी तेन्ना तो मातसो हाल्लो आनी ते पळोवन चंद्र हांसलो. गणपतीक ते हांसलो पळय चंद्र ते पळोवन येयली तिडक आनी तेन्ना गणपतीन श्राप दिलो तुका जे कोण पळयतलो पळय तेजें बरें जावचें ना म्हणून. आय गेस हांवें आयकलां हें की जर तुजेर नजर वचत कोणाची खंयच्याय मनशाची जाल्यार तेजेर चोरीचो आळ कसो आळ बीन येतलो कितें बरें जावचें ना अशें वायट असो प्रसंग येतलो म्हणून. आनी मागीर कितें जाता जाणा चंद्रदेव खूब भियेता आनी मागीर म्हणटा कसो जातलो कित्याक रातचो तर आपल्याक येवपाकूच जाय आनी लोकांची नजर आपल्याचेर पडटली. तो ताका चूक आपली कळटा आनी तो गणपती कडेन चुकी मागता. गणपती कितें म्हणटा वर्सासून एकदां जेन्ना आपली चवथ आसतली पण त्या टायमार पूण तुजेर लोकांची नजर पडोंक जायना. सो ताकाच लागून चवथीच्या टायमार चंद्राक अशें आमी डायरेक्ट पळयना. ओके बट इवन अशें म्हणटा की लायक विनायकी अंगारकी बीन असली जाल्यार चंद्राक पळोवनूच हें करता न्हू. हय तेन्ना मात्र चंद्राक पळोवन मागीर जेवण ग्रहण करपाक जाय अशें म्हणटा. सो एक तरेन गणपतीन एक वाटेन श्रापूय दिलो आनी एक तरेन गणपतीक चंद्रान आमी म्हणू शकता की आशिर्वादूय दिलो. सारकें. आनी गणपती सिन्स लायक बुद्धीदाता ईश्वर. सो आमी जेन्ना इवन अशें शिकताली पळय ल्हानपणान क अ इ क ख कि की तेन्ना म्हणटाली पळय श्री गणेशा. सो श्री गणेशा म्हणजे कितें सांग श्री गणेश. आतां आमी श्री गणेश करया म्हणजे आतां आमी अ आ इ क ख कि की करया. सो एड्युकेशनान सुद्दां श्री गणेश खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो तुमी जर आतां आवय बापूय हो व्हिडिओ पळयता सो तेन्ना तुमी लायक सांगूं सोदता की लायक तुमी सुद्दां खंय ना खंय गणपती लायक खंयचें एड्युकेशन आपलो भुरगो जर तो शिकता तेन्ना सुद्दां तांकां लायक गणपतीचो खंय ना खंय उगडास कर ताका याद कर आनी
गणपती बाप्पाक पावरे आनी आतां आपल्याक लायक स्टडीन हेल्प कर अशें म्हणपाक जाय, बिकॉज बुद्धीदाता ईश्वर गणपती. हो, इवन हांवें अशें आयकलां की एग्जामीच्या पयलीं म्हटल्यार एग्जामीक बसच्या पयलीं गणपती बाप्पा उलो करपाक जाय म्हणून. सारकें तेच, बिकॉज जशें सांगलेलेंच आसा बुद्धीदाता ईश्वर. आनी तुका अशें लायक खबर आसतलें आमच्या गोंयान आनी लायक महाराष्ट्रान सुद्दां चवथ कितल्या लायक थाटामाटान सेलिब्रेट करता ती. हय. आनी लायक मेन जो सार्वजनीक गणेशोत्सव आसलेलो पळय तो लोकमान्य टिळकान स्टार्ट केल्लो पुण्याक. सो कितें जाल्लें जाणा की लायक ब्रिटीश ते करताले डिवायड एंड रूल. सो तितून कितें जातालें लायक सगळ्यांक असो पर्टिक्युलर आतां पळय जे क्रांतिकारी आसले पळय तांकां वांगडा येवपाक मेळनासलेलें, कळ्ळें. एकदम कर्फ्यू टायप करताले, कित्याक तांकां दिसतालें की लोक वांगडा येयले काय तेंच्या अगेन्स्ट लायक साजीश कायंड ऑफ करतले म्हणून. सो ती वांगडा मेळपाचे आनी ते तेंच्यांनी बंद केल्ले, डिवायड एंड रूल अशें करताले ते. हां. सो मागीर कितें केलें लोकमान्य टिळकान लोकांक वांगडा हाडपा खातीर सार्वजनीक गणेशोत्सव स्टार्ट केलो पुण्याक त्या टायमाचेर. इयर म्हाका खबर ना. हय, इयर तुमकां जर खबर आसा जाल्यार इयर डिस्क्रिप्शनान सॉरी कमेंट बॉक्सान आमकां जरूर नक्कीच कळयात. सो फर्स्ट गणेशोत्सव सार्वजनीक तेंच्यांनी स्टार्ट हय केल्लो. लोकमान्य टिळकान स्टार्ट केल्लो. ओके. सो डीड यू न्यू अबाउट दीस? आसलें म्हाका खंय ना खंय खबर आसली बट हांव विसारलेलें. सो ही एक लायक सुद्दां लायक तुमकां जर खबर ना जाल्यार इवन ही नॉलेज तुमी आपल्या भुरग्या पावोवची लायक हो व्हिडिओ दाखोवन सुद्दां. आतां तूं म्हाका एक सांग, गणपतीक मोदक कित्याक आवडटा? गणपतीक मोदक तितली आयडिया ना तुका, तूं सांगू शकता लायक. ओके. तुमकां खबर आसा की लायक चवथी कडेन बेसिकली आमी वेगवेगळ्या तरेचे मोदक करता. उकडीचे मोदक करता, मागीर तळून मोदक करता, मागीर आतां नवो ट्रेंड सुरू जाला कितें सांग, ड्राय फ्रुट्स मोदक आनी वेगवेगळ्या वेरायटीचे मोदक मेळटा, हय काय ना? सो रूच येता सारकी. आयकूनय तुमकां रूच येयली आसतली. सो बेसिकली हे जे मोदक आसता न्हू पळय तेजो जो आउटर लेयर आसता, आमी उलोवया उकडीच्या मोदका बद्दल. बेसिकली जे मोदक आसता पळय उकडीचे मोदक आमी म्हणूं शकता की तेकाय बीन खूब वॅल्यू आसा. तो लायक कसलो वॅल्यू? पळय जे उकडीचे मोदक आसता न्हू बेसिकली जो आउटर पोर्शन आसता पळय तो तांदळाच्या पिठाचो करता. सो तो रिप्रेझेंट करता आमचे जे एफर्ट्स आसता आनी डिसिप्लीन आसता न्हू पळय तेका. आनी भितुरलो जो स्वीट पोर्शन आसता म्हटल्यार आमी म्हणूं शकता की जॅगरी म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोड आनी दुसरें म्हणटा ते कोकोनट. हय, सोय आसा. सो ती स्वीट आसता. सो स्वीट आसता न्हू पळय ते हे भितुरली जी फिलींग आसता पळय ती रिप्रेझेंट करता बेसिकली जी आमचो स्पिरिच्युअल ग्रोथ आसा न्हू पळय आनी इनर आमची जी नॉलेज आसा न्हू जी आमी गेन करता पळय ताका. सो खंय ना खंय लायक देवा कडेन कनेक्ट करता स्पिरिच्युअली. हय. आनी म्हाका एक सांग, एक म्हटल्यार बेसिकली गणपतीचे जे पॉट आसता न्हू पळय ते मोठे आसता ते कित्याक? काय आयडिया ना लायक तुका खबर आहा तूं सांगू शकता? ओके. बेसिकली जे गणपतीचे पॉट आसा न्हू पळय ते अशें रिप्रेझेंट करता की जे खाता न्हू पळय गणपती न्हू पळय ते डायजस्ट करपाक आनी ज्यो आमी आमच्या लायफान कनेक्ट कशें करूं शकता की बेसिकली आमच्या लायफान खुबश्यो गोश्टी घडटा, बऱ्योय गोश्टी घडटा आनी वायटूय गोश्टी घडटा. जेन्ना आमच्या लायफान बऱ्यो गोश्टी घडटा तेन्ना आमी कितें करता, देवाचो आभार मानता ना, विसारता आमी देवाक, हय काय ना? बट जेन्ना आमच्या लायफान वायट गोश्टी घडटा न्हू पळय तेन्ना आमी देवाक म्हणटा देवा म्हाज्या वांगडा ह्यो सगळ्यो वायट गोश्टी घडटा, कित्याक म्हणून ह्यो घडटा गोश्टी. सो जे आमी बरेय मुवमेंट्स आसता म्हटल्यार बऱ्योय गोश्टी आसता आनी वायटूय गोश्टी आसता न्हू पळय त्यो आमी एक डायजस्ट करून घेवपाक जाय, त्यो एक्सेप्ट करून घेवपाक जाय आनी त्या सिच्युएशनान आमी काम रावपाक जाय. ओके. समथींग लायक न्यू वीच हॅज लायक यू हॅव ट्रान्सफर्ड हांव म्हणूं शकता लायक इवन तुमकां आनी इवन म्हाका सुद्दां लायक खूब अशें आयकून अशें बरें दिसलें म्हाका सुद्दां. आनी आतां पळय
चवथ आनी कसलोय लायक गणपतीचे केन्नाय अशें कितें आसता उरता तेन्ना खूब एक उत्सवाचो असो एनवायरमेंट क्रिएट जाता पळय. जेन्ना गणपतीक आतां आमी जर पावपाक वयता पळय तेन्ना सुद्दां लायक सगळे भुरगे अशे उमेदीन अशे पळय अशे सॅडनस आसता खंय ना खंय, बट ती उमेदूय आसता पळय. आनी लायक ते उमेदीन लायक वांगडा येवन आमी म्हणूं शकता पळय लायक पावयताना सुद्दां आरती म्हणटा, भुरगे नाचता म्युजिकाचेर आनी खंय ना खंय आयज काल एक ताका मॉडर्न लुक्स अशे मेळ्ळा आमी म्हणूं शकता. लायक जी आमची संस्कृती आसा आनी आयज कालचो जनरेशन आसा पळय तेंच्यांनी टुगेदर अशें हाडून एक तो फ्युजन क्रिएट केल्लो आसा. ओके. सो खंय ना खंय आमची संस्कृती सुद्दां इवॉल्व जायत आसा आनी इवन आमची जी यंगर जनरेशन आसा पळय तेज्या वांगडा एडप्ट जाता. सो ही सुद्दां एक बरी गोश्ट आसा. सारकें. आनी आयचो आमचो व्हिडिओ जर तुमकां आवडलो आसा, जी आमी इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत हाडलेली आसा गणपतीची, जाल्यार आमच्या ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक मात विसरूं नाका आनी तुमचो मोग खूबच दाखयात ती बेल आयकॉन प्रेस करून सुद्दां. कित्याक जेन्ना तुमी ती बेल आयकॉन प्रेस करतले पळय तेन्ना लायक आमी जो व्हिडिओ नवो घालतले पळय त्या व्हिडिओचो नोटिफिकेशन तुमकां मेळटलें. आनी जर आमी कितें रॉंग सांगलां जाल्यार पूण आमकां माफ करा, कित्याक आमी सुद्दां रिसर्च करता आनी ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या पर्यंत हाडटा आनी मिस्टेक जावं शकता कोणाय कडेन सुद्दां. आनी जर मिस्टेक केल्या जाल्यार तुमी नक्कीच आमकां कमेंट सेक्शनान पूण बरोवन सांगात. आमी ट्राय करतले इम्प्रूव करपाक नेक्स्ट व्हिडिओन. आनी तुमचो जो मोग आमकां भरभराट आनी हो दाखयात आनी ही फॅमिली जी आमची गोवन कपल डायरीजाची आसा पळय फॅमिली ती आमी अशी खूब वाडोवया. ती वाडोवपाक तुमचो सपोर्ट लागतलो. सपोर्ट कसो म्हणटले तुमी? सपोर्ट लायक चॅनलाक सबस्क्रायब तुमी करपाक जाय, तुमी हो व्हिडिओ शेअर करपाक जाय तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा आनी ह्या व्हिडिओक सुद्दां खूब भरभराटान लायक करपाक मात विसरूं नाका. अशीच आमची गोवन कपल डायरीज अशी हो चॅनल आसा पळय ती फॅमिली वाडोवया आनी मेळया अशाच एका नव्या व्हिडिओन. चला तर, जय श्री गणेश.